Headlines brought to you by Panchamrita. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे केशीत सगळ्या आरोपींक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. पुरावे मेळूंक ना. मोबायल, गाडी, सुरो अजून हाताक लागना. 10 ऑक्टोबराक परत कोर्टा मुखार. रामा उपरांत एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेर्लेकाराक बीजेपीच्या महानंदाची फोनार धमकी. महानंद म्हणटा देवीक अपशब्द, भावना दुखयल्यो. बाउन्सर जनता पार्टी विरोधकांचे फार. SCRTन दिल्ली प्रश्नपत्रिका वापरल्यात काय म्हूण तपासाक स्कुलांनी धाडटले फ्लाइंग स्क्वॉड. सरकारी अनुदान घेवन माध्यम बदलिल्ल्या शाळांक ह्या वर्सा पुरती सूट. कोडार IIT नाका शेतां मळे साल्वार करा. थळावे मेळे शेतकी मंत्री रवीक. रवी म्हणटा मुख्यमंत्र्याक मेळून उलोवन पळयता, तड लायता. सव्वेच्या विद्यार्थ्याचेर हात उखलपाच्या प्रकरणात सांगेच्या हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रीस 3 म्हयन्या खातीर सस्पेंड. हेडमिस्ट्रीसा आड FIR नोंद. मंगळारा सुनावणी. साळगांव रस्त्याची चाळण. थळावे देवले रस्त्यार सरकार फेल. मॅनेजमेंट ना. पावसात चिखल. गिमात धुल्ल. फक्त पॅचवर्क मोहीम. आणि नादोड्या उजो लागून 4 गाडयो काबार. EV पार्क केल्ली EV मोटारूय काबार. चार्जिंग लायिल्ले स्कूटरीन पेट घेतलो म्हूण दुबाव.